असेंब्ली सेशन या 100% प्रिपरेशन करूनच आम्ही वता. हांव आसत माझे मिनिस्टर्स आसत ताज्या खातीर ऑलरेडी म्हणजे असेंब्लीची तयारी जाल्या. फाल्यांच्यान असेंब्ली सुरवात जातली. ऑपोजिशनाचें काम आसा सगळे विशय उठोवप. आमचें काम आसा तांकां आन्सर दिवप. आज परत मुसळधार पावस जाला. रेड अलर्ट 2 दिसा. आपत्ती वेवस्थापनाच्यान कितें जालां तुम्ही बैठक बी घेतल्या? आपत्ती वेवस्थापनाचे हांव कंटिन्युअसली बोथ कलेक्टरां कडेन रिव्यू घेत आसा. रेड अलर्ट डिक्लेअर केल्लो पण लोकांनी आमी जशें म्हटलां की अननेसेसरी बेश्टे घरा भायर सरचे न्ही. ओके आमी परत एकदां म्हणजे जरी हांव स्वता डायरेक्टली रिव्यू घेत आसा. ओके धरणाची त्याजोय अजून म्हणजे टायम टू टायम आमचे WRD डिपार्टमेंटा कडेन अपडेट घेत आसा. अरे सनबर्न इज अ प्रायवेट फेस्टिवल. म्हाका दिसता अशा पद्दतीची प्रायवेट फेस्टिवल जी येता पळय न्ही ताका कित्याक ब्लेम करता आनी कित्याक लोक लिंक करता खबर ना. तांच्यांनी जर हे फावटी सावथ गोवान डिक्लेअर केला आसत तांच्यांनी परमिशनाक ज्या जाग्यार करपाचें तें मागलां. सरकार हेजेर विचार करतले. मागला पूण तांच्यान अजून दिवंक ना परमिशन. सदांच ताका बाबडे परमिशनी उसरा मेळटा मरे अशा पद्दतीन. पण तांच्यानी तिकेटी सेल केल्यो न्ही म्हणून विचारले सर. तांच्यांनी परमिशनाक घातला आसतलें.